नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वायनाड घडणुकेंत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 150 वयर, अजूनय 100 लोक बेपत्ता आशिल्ल्याची म्हायती. केंद्र सरकारान केरळ सरकाराक 26 जुलयाक दिल्लो रेड अलर्ट. वायनाड घडणुके खातीर केरळ सरकाराची हलगर्जीपणा जबाबदार, घर मंत्री अमित शाह. वीज खात्यान अभियंत्याची कमतरता आशिल्ल्या जाग्यांचेर फॉरमॅनाची नेमणूक करतले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांची विधानसभेंत गवाय. विवादीत यूपीएससी प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर हांची उमेदवारी यूपीएससीन केली रद्द. स्वता बद्दल चुकीची म्हायती दिल्ल्यान यूपीएससीच्या साबार परीक्षा खातीर थारली अपात्र. हमास मुखेली इस्माईल हानिये हांची इराणच्या राजधानीत हत्या. नवे अध्यक्षांच्या सोपूतविधी खातीर आयिल्ले इराण भेटेर. आनी आतां खबरो विस्तारान. केरळच्या वायनाड वाठारांत काल जाल्ल्या भिरांकूळ पालसणां कोसळपाच्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडत आसा. अजून मेरेन हो आंकडो 150 परस चड जाला आनी सुमार 100 लोक अजूनय बेपत्ता आसात. भारतीय लश्कर बचाव अभियानात लागल्यात. ते भायर थळावे आनी राष्ट्रीय बचाव पथकांक मेळून अजून मेरेन 1000 लोकांक वाचोवपाक यश मेळ्ळां. वायनाड हांगा सुरू आशिल्ल्या बचाव कामाविशीं केरळचे मुखेल सचिव प्रल्हाद जोशी हांणी पत्रकारांक म्हायती दिल्या. Situation was reviewed. Today is important because after yesterday we managed to establish a connection to the other side. Today a large contingent of rescue workers are currently fanning across the Mundakai and upper regions in order to search for survivors and also to recover bodies. The situation as of 11 o'clock today, confirmed figures are like this. The total number of bodies that we have recovered is 128. We are told that this does not include a few bodies that are being recovered in the last 1 hour. So out of this, 91 bodies have been taken to the hospital. All the 91 bodies the postmortem has been completed. 73 bodies have been released, have been identified, and 63 bodies have been released. The others, the procedures are being in place. वायनाडात जाल्ल्या घडणुकेविशीं विरोधी पक्षान राज्यसभेत सरकाराच्या अर्ली वॉर्निंग प्रक्रियेचेर उबारिल्ल्या प्रश्नाविशीं स्पश्टीकरण दितना केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सरकारान 23 जुलय दिसा केरळ सरकाराक हवामानांतल्या बदलाविशीं सतर्क केल्लें अशें सांगलें. तशेंच 26 जुलय दिसा केरळांत रेड अलर्ट जारी करून पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको शक्य आसा अशें लेगीत कळीत केल्ल्याचें तांणी सांगलें. मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी. 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई. 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं. मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट. जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा. और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है. दिल्लीतल्या राजेंद्र नगर वाठारांत 26 जुलय दिसा इमारतीच्या बेजमेंटान मरण आयिल्ल्या 3 विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात शेवटाक थंड राविल्ल्या दिल्ली सरकाराचे दोळे उगडले. आज पत्रकार परिषद आपोवन दिल्ली सरकाराचे मंत्री आतिशी हांणी म्हायती दितना दिल्ली सरकार कोचिंग नियमन कायदो चालीक लायतले अशी घोशणा केली. तशेंच सुरवातीच्या अहवाला प्रमाण दिल्लीच्या महानगरपालिकेन फावो ती कारवाय केल्ल्याचो दावो तिणें ह्या वेळार केलो.
इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहां पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है। काल लोकसभेत अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केल्ल्या एका विधानाचो विरोध करतना विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी संसदेत जातीचो संदर्भ घेऊन जातीचो संदर्भ घेवप हे परंपरे विरोधान आसा अशें म्हणलां। हाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी काँग्रेस जातीच्या आधाराचेर देशाक दुर्बळ करपाचो यत्न करता असो आरोप केलो। तशेंच जातीवादाचे निमित्त घेवन देशांत अस्थिरता आनी हिंसा पसरावन देशाचे कुडके करपाचें काम ह्या पक्षान सदांच केलां अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळां। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं। मागासवर्गीय जातींची उपेक्षा करपाची सुरवात जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी हांणी तांचे खातीर राखीवता नाकारून केल्ली असो आरोप केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केलो। काँग्रेस पक्षाक जबाबदार थारायतना त्या काळांत मागासवर्गीय लोकांक राखीवता मेळिल्ली जाल्यार ते देशांत महत्वाच्या पदाचेर आसता आशिल्ले अशें तांणी मुखार सांगलें। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन बचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया, इट वाज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है, तो अब ओबीसी ऑफिसर अगर मंडल कमीशन का ये रिजेक्ट न करते तो काका कालेलकर कमेटी को उन्होंने स्वीकारते हैं तो आज के स्थिति ऐसे नहीं बनते थे ना, बहुत सेक्रेटरी बन जाते थे आज के दिन में। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र
लोगों को न्याय पहुंचाएं। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसेवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय लोकसेवा आयोगान प्रीती सुदन हांची नव्यो UPSCचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या। प्रीती सुदन ह्यो आदल्यो केंद्रीय भलायकी सचिव आसून तांणी 2022 वर्सा UPSCचे वांगडीपण स्वीकारिल्ले। आंध्र प्रदेश केडरचे 1983 बॅचीच्यो त्यो निवृत्त IAS अधिकारी जावन आसात। मनोज सोनी हांणी अध्यक्ष पद सोडिल्ल्या उपरांत प्रीती सुदन औपचारिकरित्या 1 ऑगस्ट सावन अध्यक्षपदाचो ताबो घेतली। सत्तरी तालुक्यांतल्या कांय भागांत 4 म्हयन्यां सावन विजेची समस्या आसा। वीज नाशिल्ल्या कारणान तांकां उदकाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा। कांय भागांत भूमिगत वीज वाहिनी घालपाचें जावंक नाशिल्ल्यान ते बेगोबेग पुराय करचे अशी मागणी पर्येची आमदार देविया राणे हांणी विधानसभेत केली। कुडचडचे आमदार निलेश काब्राल हांणी दाखल केल्ल्या लक्षवेधी सूचने वेळार ते उलयताल्यो। ग्राउंड लेवलाचे जे आमचे लोकांक त्रास जाता ते आमी शहरान रावून कळना, कित्याक जे ग्रामीण भागान हो जो त्रास जाला आमच्या लोकांक आनी 4-4 म्हयने 7-7 दीस लायट ना स्पीकर सर। म्हणून इतलेंच सांगपाक सोदता मान्य मंत्र्यांक की मातशें तुमच्या इंजिनियरांक सांगात ग्राउंड लेवल जो स्टाफ आसा जे आय डोंट थिंक जे ज्युनियर लेवल जे इंजिनियर आसा आनी जे मेंटेनन्स करपी आसा प्री मॉन्सून मेंटेनन्स हे टायमली जायना। द इंजिनियर जे ऑफिसांनी बसता दे हॅव टू गो टू ग्राउंड लेवल अँड वर्क अँड सी वॉट इज द इशू, कित्याक खंय झाडां पडल्या, खंय फोलेज कितें लायन कट जाल्या ते मातशी टायमली तर तांणी तर इंटरवेन्शन केलें जाल्यार बाकीचे जे कितें इशू आसात तुमच्या डिमांड्सांनी हांव उलयतलें। पण हांवें इतलेंच सांगपाक सोदता की आयडेंटिकल इशू जो इतले दीस आमच्या लोकांक लायट ना आनी लायट ना म्हणून द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स डोंट फंक्शन आनी उदकूय ना जाता आनी एक दीस थोडे वरां जाल्यार वेगळी गोश्ट, पण 7-7 दीस अशी लायट ना उदक ना म्हणटकच हे खूबच त्रास जाल्या। ज्या जाग्यांचेर अभियंते कमी आसात त्या जाग्यांचेर फॉरमॅनाची नेमणूक करतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आज सभाघरांत दिली। फॉरमॅन, इलेक्ट्रिशियन आनी इंजिनियर हे दोनूय जबाबदाऱ्यो पार पडटले। येत्या त्या ऑगस्ट म्हयन्यान हे विशीं जाहिरात प्रसिद्ध करून फॉरमॅन भरती करतले अशें तांणी आमदार निलेश काब्राल हांणी मांडिल्ल्या लक्षवेधी सूचने वेळार उतर दिलें। प्रत्येक डिविजन वायज व्हेकल आसपाक जाय। आय अश्योर यू एक क्रेन एवरी डिविजन आनी एक सब डिविजना एक स्काय लिफ्ट विदीन पिरियड ऑफ 15 days। दुसरी गोष्ट जे इंजिनियर कमी आसा त्याच्या खातीर आमी अंडर वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंट फॉरमॅन घेवपाचें थारायला आनी येता त्या म्हयन्यान ऑगस्टांत कितें करपाक गेला फोरमॅन म्हणजे तो काम बिटवीन इलेक्ट्रिशियन आणि इंजिनियर याच्या मध्ये एक पोस्ट फोरमॅन आसा आणि फोरमॅन सँक्शन करून घेऊन आम्ही ते येता ते म्हयन्याक एडवर्टायजमेंट करता आणि हे काम करता आसतना अजून बसून कोणीच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विथ द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर आम्ही ते सगळे कार्यान्वित करपाचो हें केला आणि हाजे फुडें जो स्टाफ कमी पडटा म्हणटा कित्याक फाटल्यानूय बाय दिव्या राणे उलयले की स्टाफ कमी, हाचे फुडें स्टाफ कमी व्हरचो ना कारण कॉन्ट्रॅक्ट इज नॉट परमिटेड इन पावर डिपार्टमेंट। खूब जाणांनी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेवन ठेवला, ताजो आतां त्रास जाता। मार्च 2024 वर्साच्या स्पीड ब्रेकर गायडलायन्सा प्रमाण स्पीड ब्रेकरांची उंचाय वाडयल्या, तेच प्रमाण सगळ्याच स्पीड ब्रेकरांची उंचाय वाडोवपाची अशी मागणी आमदार कार्लोस फरेरा आणि निलेश काब्राल हांणी केल्या। ताका जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ज्या जाग्यांचेर रस्ते सुळसुळीत आसात त्या जाग्यांचेर स्पीड ब्रेकर उभारतले अशें आश्वासन दिलें।
आमकां एक्सिडंट कमी जावपाक जाय, स्पीड कंट्रोलान उरपाक जाय, हाजो धरून आमकां IRC 99/2018 हातूंत निलेशान सजेस्ट केल्ल्या त्या प्रमाणे चेंजीस जर कितें जाले आसत आतां मार्चांत जाल्यार ते चेंजीसूय कन्सिडर करून आमी ज्या जाग्यार स्पीड ब्रेकर अकॉर्डिंग टू कायद्यान जायो त्या जाग्याचेर स्पीड ब्रेकर्स म्हणजे सगळ्यांची आमी इंजिनियराच्या पेक्षा सुद्दां आमदार खूब बरी सजेशन दिवपाक शकता टेक्निकली. एल्टनान तर सारकें म्हणजे तेजी हायट कितली आसची पासून कितें पर्यंत हाजी सगळ्यांची सजेशन्स दिल्या. बट हाजे जे इंजिनियर म्हणजे आमचे रोड इंजिनियरींग जे आसा पळय न्ही हें कन्सिडर्ड करून आमी हाजो सगळ्याचो विचार करता. बट एक हांव कन्फर्म म्हणजे फक्त म्हणजे डिपार्टमेंटाक नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी स्टेट हायवे हांकां एक कितें जाता हो प्रोसेस आसा तेणे रिजोल्युशन घेवचें पडटा. रिजोल्युशन घेतलें काय डेप्युटी कलेक्टर धाडचें पडटा. डेप्युटी कलेक्टर कलेक्टर देन डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेजें ओपिनियन आनी तेज्या मागीर PWD आनी PWD ताज्या उपरांत टेंडर काडटा. हो प्रोसेस एकदां म्हणजे 6 म्हयने सहज वयता. ओके, बट तरी सुद्दां हांव पळयता की एप बेज कितें तरी काडून सगळ्यांनी ताजेर अपलोड करप ऑटोमॅटिकली आपली परमिशन्स आनी तितून फास्ट ट्रॅक करपा खातीर पळयता. फाटल्या वर्सा गोंयांक भेट दिवपी पर्यटकांचो आंकडो आनी सांस्कृतीक दायज लाभिल्ल्या दिवचले तालुक्यांत हिंटलँड ट्युरिजमा खातीर फुडल्या 10 वर्सांचें कितें नियोजन आसा हे विशीं दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी विधानसभेंत प्रश्न उपस्थित केल्लो. हाका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी 4,52,000 आंतरराष्ट्रीय आनी 84 लाख राष्ट्रीय पर्यटकांनी गोंयांक भेट दिल्ल्याची म्हायती खात्याकडेन नोंद आसा अशें सांगलें. स्वदेश दर्शन 2.0 ही येवजण चालीक लायले उपरांत सरकारान कोस्टल आनी रुरल सर्कीट अशे 2 आराखडे तयार केल्ल्याचें तांणी सांगलें. तातूंत कोलवा दर्या देग वाठार आनी मये हांगा हिंटरलँड ट्युरिजमा खातीर 10 कोटी रुपया मंजूर केल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. आमकां स्वदेश दर्शन 1.0 जेन्ना मेळिल्लें फूल लायन आशिल्ली कोस्टलाचेर सगळो चडसो फोकस आशिल्लो. स्वदेश दर्शन 2.0 जेन्ना आयलो स्पीकर सर तेन्ना ह्या सरकारान एक निर्णय घेतलो की एक कोस्टल सर्कीट करतले आनी एक रुरल सर्कीट करतले. कोस्टल सर्किटान स्पीकर सर आमी कोलवा घेतलो जो बीच डेस्टिनेशन बरो करचो म्हणून वर्ल्ड क्लास आनी रुरल हातून पर्वरी जेन्ना म्हणला पर्वरीच्यान आल्दोनेच्यान हरवळे ही फूल लायन घेतिल्ली आसा. पयर स्पीकर सर हो डबल इंजीन सरकार तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसता की डेस्टिनेशन चॅलेंज मोड म्हणून एक कॉम्पिटिशन जालें विदीन ऑल स्टेट्स आनी हिंदलँड ट्युरिजमा खातीर मये वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ दोज पर्टिक्युलर थिंग विच वी वॉन ओवर देर आनी ताज्या खातीर 10 crores हॅव बीन सँक्शन्ड फॉर मये एंड सरावंडींग एरियाज. तशेंच मया स्पीकर सर आमी पळयलें जाल्यार त्या एरियन गेले बुद्धिस्ट केव्स जावं पांडवा केव्स जावं कितलीशीच हिस्ट्री आसा वीच वी नीड टू टेक टुगेदर. ताज्या खातीर स्टेटाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्स कॅपिटल घेवन प्लस सेंट्राचो घेवन आमचो प्रयत्न आसा हो डेस्टिनेशन अशें तयार करता आसतना मया आमी ऑलरेडी तयार केला. मया खुबशे तयार केला प्रोमोट सारको जावपाक जाय. अजून वी आर स्टील फॉलो शॉर्ट ऑफ प्रोमोटींग दॅट प्लेस एज अ डेस्टिनेशन. गोंय सरकारान गोवा ब्रॉडबँड प्रकल्पाच्या नांवाखाला 182 कोटींचो घोटाळो केला असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघरांत केलो. हाका जाप दितना विजय सरदेसाय हांणी पॉयंटेड प्रश्न करचो अशें म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. केंद्रा कडल्यान आनीक अनुदान मेळ्ळ्यार आमी सगळ्यो सोयी सुविधा उपलब्ध करतले अशें लेगीत तांणी मुखार सांगलें. टोटल कनेक्टिंग ई पगार जावं फायल मॅनेजमेंट सिस्टम जावं धरणी जावं क्रॉप सर्वे जावं CCTV जे पुलीस डिपार्टमेंट घाला ते जावं सगळे इमेजीन स्मार्ट सिटी जो CCTV आसा ते डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जावं नाल्यार बाकीच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्सांक ऑफिसांक कॉर्पोरेशनांक इन्स्टिट्यूटांक सगळ्या कडल्यान हे इंटरनेट फॅसिलिटीज मेळटा जे 22.85 crores जे 2009 दिताले कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन सगळे सोडून आज न करता वी हॅव स्टक टू द सेम थिंग. लास्ट 2 वर्सां जाणी सर्वीस प्रोवायड केली ताका आमी पे केलंय आनी फुडल्या 2 वर्सांक करता आसतना स्पीकर सर 22.85 crores वॉट एवर राउटर ताका फूल दिता स्पीकर सर वॉट ही इज सपोज टू बी डुईंग विदीन दीस पर्टिक्युलर कॉस्ट वेर ही हॅज टू स्ट्रीमलायन एंड गिव अस द सेम क्वालिटी. जे इश्यूज आसा स्पीकर सर CAGन रेज केल्या वी आर रिप्लायंग टू द इश्यूज द सेम कन्सर्न्स वॉट वी हॅव टू प्रोवायड अ गुड कनेक्टिविटी थ्रू आउट गोवा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. संजोग यात्रा ये है योग यात्रा
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे। आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं हम। खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा। तो कर्नम मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स। हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे। तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम। तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैच से पदक निकाल इतिहास रचा। इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने। आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेले खबरो। हमासचे मुखेली इस्माईल हानिये हांका काल इराणची राजधानी तेहरान हांगा मारून उडयले। इराणचे इस्लामीक रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स हांणी जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण हानिये हांका तांच्या राबित्या घरांत तांच्या एका अंगरक्षका सयत आज मारून उडयल्या। ते इराणात नवे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान हांच्या शपथविधी सुवाळ्याक हाजीर रावपाक आयिल्ले। ह्या हत्ये फाटल्यान इस्रायलचो हात आशिल्ल्याचे तांणी आरोप केला। बरेच दिसासावन वादाच्या भोवऱ्यात सापडिल्ली UPSCची प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर हांची प्रोव्हिजनल उमेदवारी आज UPSCन रद्द केली। तशेंच केंद्रीय लोकसेवा आयोगान हाचे मुखार तिका खंयच्याच परीक्षे खातीर अपात्र थारायल्या। ते आदी आपले विशीं फटीची म्हायती दिल्ल्याचो आरोप तिचेर आयोगान लायिल्लो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आज राज्यसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 ते 25 विशीं जाल्ले चर्चेक जाप दिली। रोजगार, कल्याण, भांडवल, गुंतवणूक आनी आर्थीक एकवट ह्या सारक्या विशयांचो समतोल केंद्रीय अर्थसंकल्पान दवरला अशें तांणी सांगलें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ह्या बोध वाक्याचेर सरकार विश्वास दवरता अशें सांगून ह्या अर्थसंकल्पांत सहकारी संघ राज्याक अखंड आदार दिवपाचो प्रस्ताव मांडला हाचेर अर्थमंत्र्यांनी भर दिलो। शेती क्षेत्रांत निधी उणो दवरपाचो विरोधकांनी केल्लो आरोप अर्थमंत्र्यांनी न्हयकारला। शिक्षण, रोजगार आनी कुशळटाय हांचे खातीर 1.48 कोटी रुपया निधी राखून दवरला अशी माहिती लेगीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी ह्या वेळार दिली। Unemployment, that is the age between 15 to 29, has declined sharply from 17.8% in 17-18 to 10% in 22-23. Sir, this is the annual periodic labor force survey report which is given this. And further to reinforce the fact, the SBI research report July 2024, India created 12.5 crore
jobs during 14 to 23 compared to 2.9 crores created between 2004 and 14. So the distinct increase in the jobs created during the 10 years under Prime Minister Modi's leadership has to be highlighted, sir. In the last decade, the employability of Indian youth has increased sharply, rising from less than 34% in 2014 to over 51% in 2024, and we'll further improve it through the PM's package on employment and skills. दिल्लीच्या अबकारी नीती प्रकरणात राउज एव्हेन्यू न्यायालयान अन्वेषण विभागान सादर केल्ल्या आरोपपत्राच्या आधारार आज जाल्ल्या सुनावणेत दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल, आदले उपमुखेलमंत्री मनीष सिसोदिया तशेंच BRS फुडारी के कविता हांची न्यायिक कादय परत एकदा वाडयली. आज जाल्ल्या सुनावणेत ह्या तिगांकूय 13 ऑगस्ट मेरेन कादय फर्मायल्या. सोमाराक दिल्ली उच्च न्यायालयान मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या जामीन याचिकेचेर सुनावणी जाल्ली, पूण ताचेर न्यायालयान आपलो आदेश राखून दवरला. पॅरिस ऑलिंपिकांत आज भारता वतीन नेमबाजी, बॉक्सिंग, बॅडमिंटन तशेंच टेबल टेनिस खेळांत भारतीय खेळगड्यांनी आपलें नशीब आजमायलें. बॅडमिंटनपटू PV सिंधू हिणे भारतीयांच्यो अपेक्षा खऱ्यो करून इस्तोनिया क्रिस्टीन कबा हिचेर पयल्या फेरयेंत यश जोडलें. तशेंच लक्ष्य सेन हाणें इंडोनेशियाच्या जॉनथन क्रिस्टीक हाचेर जैत जोडून दोगांयनी प्री क्वॉर्टर फिनालेंत आपली सुवात निश्चित केली. मजगतीं भारतीय बायल बॉक्सिंग खेळगडी लवलिना बोर्गोहेन हांणी नॉर्वेच्या खेळगड्याक हारोवन क्वॉर्टर फायनलींत आपली सुवात निश्चित केली. तशेंच नेमबाजी सर्तींत दीपिका कुमारी हांणी प्री क्वॉर्टर फायनल फेरयेंत प्रवेश केलो. दादल्यांच्या 50 मीटर रायफल स्त्री पोझिशन नेमबाज सर्तींत भारताच्या स्वप्नील हाणें निमण्या फेरयेंत जागो नोंदयलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. वायनाड घडणुकेंत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 150 वयर, अजूनय 100 लोक बेपत्ता आशिल्ल्याची म्हायती. केंद्र सरकारान केरळ सरकाराक 26 जुलयाक दिल्लो रेड अलर्ट. वायनाड घडणुके खातीर केरळ सरकाराची हलगर्जीपणा जबाबदार घरमंत्री अमित शाह. वीज खात्यान अभियंत्यांची कमतरता आशिल्ल्या जाग्यांचेर फॉरमॅनाची नेमणूक करतले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांची विधानसभेंत गवाय. विवादीत UPSC प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर हांची उमेदवारी UPSCन केली रद्द. स्वता बद्दल चुकीची म्हायती दिल्ल्यान UPSCच्या साबार परीक्षा खातीर थारली अपात्र. आनी हमास मुखेली इस्माईल हानिये हांची इराणच्या राजधानीत हत्या. नव्या अध्यक्षांच्या सोपूतविधी खातीर आयिल्ले इराण भेटेर. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.